जुव्या पुलाची सामकी वाईट स्थिती जाल्ल्यान रेवोडा जुवेच्या थळाव्या लोकांनी निषेध केलो। पुलावयल्यान येरादारी करप धोकादायक जाल्लें आसा। थळावो आमदार आनी सरपंचान दुरुस्तेच्या कामाक कळाव केला अशें थळावे सांगतात। मजगती पुलाचें काम सुरू करतले, नवो पूल बांदतले म्हूण तियेचो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें। पळयात। जुव्या पुलाची वायट स्थिती जाल्ल्यान रेवोडा जुवेच्या थळाव्यांनी निषेध केलो। पुलाची अवतिकाय जाल्या। थळावा आमदार आनी सरपंचान पुलाच्या दुरुस्तेच्या कामाक कळाव केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। पुलावेल्यान येरादारी करप धोकादायक जाल्लें आसा अशें थळावे सांगतात। आयकात। फाटले फेब्रुवारी 2025 हो जो आमचो ब्रिज दिसता हो ब्रिज कॉलॅप्स जाल्लो, एक डॅमेज जाल्लो आणि आमचे जे एकमेव साधन आहा येवपा वचपाचें ते बंद जाल्ले ऑलमोस्ट फॉर 7 लॉंग मंथ्स। सो एक सर्टन आमचे फॉलोअप्स करून एक युथाचो ग्रुप जाल्लो, ऑलमोस्ट सगळे जाण आसले, आयज थोडे जाणांक येवंक मेळोंक ना हितून। सो तेंच्यांनी फॉलोअप करून एक 5 म्हयन्यांनी कितें काम सुरवात जाली। एक 27 लाखाचे कितें टेंडर काढले गव्हर्मेंटान, हे सगळे सांगले, एक व्हडले हे जाल्ले। आमदार येयलो, आमदारान इन्स्पेक्शन केले आणि एक 7 महिने आमी सारको त्रास काडलो आणि 7 महिन्यांनी ऑफिशियली अजून काय हे करू ना तेंच्यांनी, बट दे हॅव थ्रोन इट ओपन। आमी एक डिमांड केल्लो, हो जो ग्रुप आसा, आमी एक डिमांड केल्लो की आमकां हांगर एक नवो ब्रिज जावचो म्हणून, विच कॅन कॅटर 2 व्हिलर अँड 4 व्हिलर। एक 2 व्हिलर आणि एक 4 व्हिलर आरामसे सुटपाचे अशें आमी एक प्रपोज केल्लो आणि आमी त्या हितून आमी डेप्युटी कलेक्टर आसा किंवा आमदार आसा हांकां सगळ्यांक आमी लेटरां केल्ली। कितें आसा, सत्य कितें आसा तें आसा, बाबा ह्या टायमार जातलो बेश्टी फेकूगिरी करनाका। आमकां खरेंच टेन्शन येयला, कित्याक हो पूल पळय न्हू सारको कम्पोज जाल्लो, हेंच्यांनी पोना चॅनलां मारल्या आनी सुट्टेचो चोरप करून काय बेश्टेता तशें हांगर चॅनलां मारून लोकांक हांगर हे केला। पूण एक्चुअली हो स्लॅब पळय न्हू तो सारको कम्पोज जाला, तो केन्नाय कॉलॅप्स जावंक शकता। आनी अशें हावलें ना हे PWDचे जे मनीस येयल्ले तेंच्यांनी स्वता सांगला हो पूल आहा पळय हो चलपाच्या लायकी सुद्दां ना म्हणून, सारको डेंजर कंडिशनान पूल आहा। आनी ह्या इतक्या डेंजर कंडिशनान आमी हे पुला वरसून अप एंड डावन करता, 2 व्हिलर वयता, 4 व्हिलर कोणाक पडलेलेच ना। प्रशासन ठप्प जाल्लेल्या, पंचायतीक पडलेले ना, आमदाराक पडलेले ना, हे आतां कितें हे चल्लां म्हाका कांयच खबर ना। हांगा रावता ते कोण घाटी काय गोंयकार, हे पयलीं हांव प्रसार माध्यमांतून तांकां विचारूंक सोदता। आमी प्रत्येक दीस हांगा चलतना जीव मुठीत घेवन वयता। आमकां जे एश्युरन्स फुडल्या म्हयन्यान मेळ्ळा फेब्रुवारीन, वील वेट फॉर दॅट एश्युरन्स। आमी ते एश्युरन्स आमचे फॉलोअप कंटिन्यू ना जाल्यार मार्चांतल्यान जो आमचो आमी पयलींच आमी हे केला पळय, आमी अनाउन्स केला की जुयाकार फॉर न्यू ब्रिज। अंडर दॅट बॅनरा प्रमाणे आमी जे मार्चान जे कितें करपाक जाय पळय आमी रस्त्यार देवपाकूय फाटीं फुडें पळोवपाना। मजगती जुव्या ह्यान पयलीं जायती उदरगतीची कामां केल्यात। पुलाचें काम सुरू करतले, नवो पूल बांदतले म्हूण थियेचो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें। पुला विशीं थियेचो आमदार हळर्णकार हाका पत्रकारांनी प्रस्न विचारिल्ले। ते जे सांगता ब्रिज पळय नवो बांदता ऑलरेडी फाटलो आसा, एक्झिस्टींग जेन्ना वीक जालो तेन्ना आमी तो रिपेर केलो, गव्हर्मेंटान रिपेर केला। तेन्नाय गोबा हें कर खाली 4 लोक ये आमकां आनी स्पेशली म्हाका ह्या जुंयार बरें काम करपाची संदी गावली जेन्ना 2002 सालांत जेन्ना हांव बरो आहलो त्या टायमार अशेंच तेन्ना म्हाजो नातेवाईक तेन्ना हेच लोक त्या टायमाचेर रिसर्च करताले, कशें उलयताले हो तर आमदार जाय तर रेंव काडून खंय व्हांवून वयताले। लक्षांत येयलें, हे तेंच्यांनी लक्षांत घेवंक जाय। इतके उलोवन सुद्दां जेन्ना हांव 2007 आमदार जालो तेन्ना पयलीं त्या जुंया प्रोटेक्शन म्हणून भिंत बांदल्या। एक तर आमकां नवो पूल बांदता तर लँड एक्विजिशन एके सायडीक जुंय व्हांवन कारणाचा एक ते मालक लँड एक्विजिशन केले, प्रोसेस खूब व्हडलो आहा। तेन्ना तुमी गांवच्या तुमच्या शेजाऱ्याक रिक्वेस्ट करा कितकोसो भाग घेवपाक इल्लोसो लागता तेजे आमकां एनओसी दियात। ते तेडे एनओसी मागोवंक मागना। हो जो ब्रिज आहा तेजे देगोनूच आमी दुसरो बांदूंक शकता, तेजे देगेक आतां हो ब्रिज तर मोडीत 1 लाखान घेवंक जाय, दुसरो ब्रिज बांदता करता कितको टायम लागतलो आमकां कळना। मोडपाकूय टायम जाय, मागीर परत बाकीचें करपाक टायम जाय। तेज्या पेक्षा तो आसतना ते देगेक बांदूंक आमी तयारी करता। PWD तेजें काम करता आनी काम ऑलरेडी हो ब्रिजार गाडयो वयता, सगळें करता, तरी गव्हर्मेंट बांदता
जो गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस PWD आणि हे सगळी ही सिस्टम आहा पळय ती वच आनी दुकानार पयशे कितें घेवन सारकें ना आनी दर्यांच्या कामाक लोकांना शेअर गेट आहा तेका वायरिंगचें काम बीन आहा सगळी वायरिंग घालून उपरांत तें काम करता ते तेंच्या लेवलार टेक्निकल काम ते करताच आतां ते वचना आतां काय 4 व्हिलर घेवन वचना पूण आमकां तो ब्रिज करपाक जाय आमकां त्या लोकांची कन्सर्न आहा आमकां त्या लोकांची काळजी आहा ही 2007 पर्यंत हांवें सुरू केली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर.